iCertified, where food is fortified. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आज विशय अत्यंत म्हत्वाचो आसा, कारण गोंयभर ह्या विशयाचेर खवदळ पडला. तो म्हळ्यार हायकोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत कोणाची एस्टाब्लिशमेंट वाचतली, कोणाची एस्टाब्लिशमेंट मोडटली, इरेग्युलर कितें, इल्लिगल कितें, कोणाची घर वचपाक शकता काय कितें, कोणाचें दुकान वचपाक शकता काय कितें, ह्या सगळ्या गजालींचेर प्रचंड गदारोळ चल्ला आनी कन्फ्युजन आसा. आज आमचे बरोबर स्टुडियो भितर अशी 4 व्यक्ती आसात जे आमी हे कन्फ्युजन नेमकी कितें तें आनी तें कशें पयस करप ह्या दोनूय विशयांचेर आमी उलोवपाक सोदता. 4 जाण कोण आहा ते सांगता आनी थंयच्यान मुखार वता. पयलीं आसात ते भारतीय जनता पक्षांतल्यान प्रेमानंद बाब मामरे. दुसरे आसात म्हजे बरोबर आदवोगाद आनी राजकीय विश्लेशक क्लियोफास बाब कुतीन. तिसरे आसात काँग्रेसींतल्यान तुलियो बाब डिसोजा आनी चवथी आसात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टींतल्यान अजय बाब खोलकार. क्लियोफास बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. कोणे भिवपाची गरज आसा आनी कोणाक भिवपाची गरज ना, आनी हे इरेग्युलर आनी इल्लिगल हे प्रकरण कितें? चोय मुगे भाशेन इरेग्युलर आनी इल्लिगल हितून कांयच फरक ना. जे लायसन्स, जे स्ट्रक्चर, तेका लायसन्स, परमिशन ऑर एप्रुवल कायद्या खाली ना जाल्यार ते इल्लिगल. आनी हे इल्लिगल आनी इरेग्युलर हे चीफ मिनिस्टरान हाडले डिस्कशनांत. पूण म्हाका दिसता तेगे तकल्या आसा समथींग वीच कॅनॉट बी रेग्युलरायज्ड एंड समथींग वीच कॅनॉट बी रेग्युलरायज्ड अंडर एनी ऑफ द लॉज इज इल्लिगल. आनी जे स्ट्रक्चर्स रेग्युलरायज करपा जाताय अंडर द लॉज इज इल्लिगल. सी जात कितें, इफ यू लूक एट आतां हालीं आमगे हायकोर्टान जजमेंट दिले ऑन TCP, ऑन 17(2), ऑन दीस इल्लिगल स्ट्रक्चर्स. इफ वी लूक एट द जजमेंट, इट इज व्हेरी क्लियर that our administration is rotten. Now, why it is rotten is because 2 things. One is the governments, now this government or previous government or whichever government, are just looking the other way as constructions are being built without licenses, permission, approvals. Exactly. And they are being built in no development zones, they are built on paddy fields, they are built in CRZ areas, they are built on hill slopes without any licenses or approvals. Exactly. They could not have been built and they are built. There is another system, another type of houses which can be built, but still people are not taking approvals from the panchayats, municipalities or the TCP. Now, why are they not taking approvals when everything is legal? Now, this is because they feel somebody is building a house of 20 lakhs. Maybe the engineer or architect will take X amount, and they have reached their saturation point in terms of finances. Now, to take approval from TCP, municipalities or panchayats, they have to shell out more money. Not the actual license fee, but the amount of underhand money which they have to pay. One, they get harassed. Even if your structure is, everything is legal. Everything is legal. Yeah. Everything is okay. So they somehow feel that if we go to TCP, because the TCP department is become such a department, it has got such a bad name. The municipalities and panchayats in certain areas have got such a bad name that it is difficult to approach them, because it is difficult to get everything passed through their system. So, Cleophas Bab, can those structures be regularized now, and which structures cannot be regularized now? So, Muge Bashin, if something is meeting the requirement, say of a land, the structure is in settlement zone, but he does not have sanad. Yeah. So I think he can be given sanad. There is no issue. If a structure is built within the 4 corners of, say, the 2010 regulations, everything is okay, but he does not have a license. I think these structures can be regularized by imposing a fine. Then there could be a third set of structures
which do not meet the requirement of regulations, but they affect nobody. Say you have built in your own property, but you do not have, say, a side setback. You are using your access along with your setback. You do not have, say, a setback, back setback. So small issues, I think. But it is in your own property. In your own property. Yeah. Which affects nobody. Yeah. I think these structures can also be regularized. रेग्युलरायज. तुलिया बाब, तुमका ह्या गजालीचो खूब अनुभव आसा. तुमका कॉमनदारीच्या दृश्टींतल्यान अनुभव आसा आणि राजकारणाचो अनुभव आसा. तुम्ही ह्या गजाली कडेन इरेग्युलर वर्सीस इल्लीगल कशें पळयतात? कारण लोकांच्या मनाक एक प्रचंड भंय निर्माण जाला. पळय कितें आसा, पयले इफ वी आर डिस्कसींग दीस सब्जेक्ट, आमी 6 मार्च 2025 आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान एक जजमेंट दिलो. ताचे फाटभुंयेचेर आमची ही मुलाकात वा एक डिस्कशन. हे आतां क्लिओफात बाबान दुसऱ्याच जाग्यार पावयले. आय विल स्टिक टू दीस बिकॉज वी आर नॉट कम हियर टू इंटरप्रेट हू कॅन डू हियर वॉट. We are come here to know how that High Court judgment is going to, who can do regularize. How do you think it should be implemented? Sir, 1 minute. What I am saying is, if I build something illegal, I always have the option. It doesn't require some gems of wisdom from us or from the Honorable Chief Minister to go and regularize that. Each one has got his own structure in his house, in his property, or whichever are the variations that he has talked about. In fact, ताचो गजालूच आहे ना. आमची गजाल आता 6 मार्च 2025 ऑनरेबल हायकोर्टान एक बरो जजमेंट दिला आणि त्या जजमेंटाचे फाटभुंयेचेर आमी आमचे फुडलीं पावलां कशी उबारप आणि सरकारान हाचो कसो ताचे इंटरप्रिटेशन कशें गोंयकारां मुखार दवरलां. आतां जें पळय ऑनरेबल हायकोर्टान माननीय उच्च न्यायालयान पळय जजमेंट दिला तेजेर व्हेरी क्लियर आसा रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चर्स इन पॅडी फिल्ड्स, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स अलॉंग हायवेज, illegal structures in private land, sagle categorization. In fact, the operational part of the judgment is absolutely crystal clear. There is no scope for interpretation. Not only that, not only that, the follow-up to that through the various departments has also been very clear. In fact, the circular of the Directorate of Panchayats clearly puts about 6 categories of structures that are coming under this and what needs to be done. In fact, there is category 1 says illegal construction on roadside highway, major road in municipal area, illegal construction roadside highway, major road in panchayat areas, illegal construction in panchayat areas being used for commercial purpose, illegal construction in municipal area being for commercial purpose, illegal construction in paddy fields, illegal construction in government property, illegal construction in Komdat property, illegal construction on tenanted land. A, B, C, D, E, F, G, H categories in the government circular are very clear. Memorandum post this judgment of 6/3/2025 number 3 of 2024 19th March 2025 हे मेमोरंडम डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन सगळ्या BDO आणि पंचायतींक सोपयलाय. Now what is very funny is the government is having some meetings and trying to give some sort of superfluous relief interpretation. Relief you give. Now why relief? The relief, if at all government has to give, government should have thought about this relief long back, because this government which has been in power now more than 10 years, he is guilty of permitting our own brothers who have put these structures, encouraging them to keep them, and now they are caught up in the jam of this High Court judgment. It is the duty of the government to come to their rescue and provide them alternate. Why is this happening? Can the alternatives be provided to you when the High Court order is so crystal clear? That's what I'm asking. I don't know.
But the government alternatives, if at all that can be provided, are very symptomatic in nature. We will bring a regularization of illegal construction. What is the meaning of regularization? Regularization 2016 एक बिल असा तितूंतल्यान हजारांनी लोकांनी एप्लिकेशनां केल्या ती थंयच सडटात मामलेदाराच्या ऑफिसांनी कितले इवन गव्हर्नमेंट हॅज इन द लास्ट सेशन प्रोवायडेड डिटेल्स ऑफ अ व्हेरी फ्यू ऑफ दीज बीइंग कन्सिडर्ड अँड ॲक्च्युअली प्रोवायडेड रिलीफ. बरें अजय बाब तुमी हाजे कडेन कशें पळयतात? तुमकां कितें इरेग्युलर इल्लीगल हें कांयच लागना, तुमी म्हणटा सगळीं उडया म्हणून? ना त्याच्या पयलीं जे इतके जी फूल 6 मार्चाक ऑर्डर येयला ती कायद्याचे सगळे प्रोविजन सांगूनच येयल्ले आसा आनी रेग्युलरायझेशन कशें करप तेवूय 2014चो तो एक्ट आसा 16चो एक्ट आसा तितून कट ऑफ डेट 28 फेब्रुवारी 2014 आसा. सो तशें आसा. सो सांगचें म्हणल्यार आमी जेन्ना पयली जी ऑर्डर मागीर ती ऑर्डर जावन हाय कमिटी मिटिंग्स जाले आनी प्रत्येक मिनिस्टराचे स्टेटमेंट्स वेगळे वेगळे येयले आनी आमकां ते कन्फ्युजींग दिसले. तितून व्हेरी सरप्रायझींग स्टेटमेंट ते सीएमाचो आसलो. सीएमान कितें सांगलें की तुमचेच म्हाका हिडोन ते सांगले सीएमान सांगलें की इरेग्युलर जे आहा सेपरेट आनी इल्लीगल आहा ते सेपरेट. फॉर एक्झाम्पल आमी एक केस स्टडी घेवया की आमी डिबेट करता एक केस स्टडी घेवया. फॉर एक्झाम्पल इंदिरानगर जे चिबला आसा एक स्लम आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. ती गव्हर्मेंट लँडाचेर एनक्रोच केल्ली प्रॉपर्टी लोकांनी घरां बांदलेली आसा. सो सीएम म्हणटा ती इरेग्युलर ती इल्लीगल जातली आनी कोण गोंयकार जर आपल्याच जाग्यार घर बांदता मात तेका काय क्लियरन्स ना सनद ना परमिशन ना ती इल्लीगल ती इरेग्युलर जातली. तेका लागून आमी कायदो हाडूंक सोदता आनी हें करूंक सोदता म्हणून. सो तो ऑलरेडी एक कायदो आसा गोवा रेग्युलेशन ऑन स्ट्रक्चर ती कट ऑफ डेट आहा 2014ची. सो मागीर तेणी सांगलें की ती ऑन ऑर बिफोर तो 1971 करूंक सोदता म्हणून. सो आमचो डिमांड कितें आसा आमकां कितें जाय की जी गोंयकार आहा जे गोंयकार आसा जे आमचे तितून म्हणटा की 1961 आमी कट ऑफ डेट म्हणटा सीएमान म्हटला की 1971 ऑन बिफोर कोण बांदता तो तेजे रेग्युलरायज जातले. सो गोंयकाराची घरां तुमी सेव करपाक जाय. गोंयकाराची घरां तुमी तेंचे ते डेमोलिशन करता तांकां रिहॅबिलिटेट करपाक जाय. हावजींग बोर्डासून तांकां स्पेशल फॅसिलिटी दिवपाक जाय. सद्या गोंयकारां खातीर कायदो ना. गोंयकार कोण तुमी कितें म्हणटा जो कॉन्सेप्ट सीएमान मांडला तो मान्य तुमकां? ना ते डेट आमी तरी सांगला 1961 डेट सोडून दिया कॉन्सेप्ट म्हणटा कॉन्सेप्ट कायदो ऑलरेडी कायदो आसा. सी देर इज पंचायत राज सेपरेट आहा मागीर म्युनिसिपालिटी एक सेपरेट आहा गोवा लँड यूज सेपरेट आहा मागीर कम्युनिटी सेपरेट आहा. मात जी इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स आहा ते 2016 ऑलरेडी असेंब्लीन जो कायदो आसा की गोवा रेग्युलेशन ऑन अदर स्ट्रक्चर. सो तेकाच लागून आतां ते एरिया वाडोवन आनी ते डेट वाडोवन ते अशें करूंक सोदता. मात तितून कितें तेज्या पयलीं गोंयकार कोण डिफायन करपाक हितून जातलें कितें आतां जी तुल्यो सरांनी पयलीं सांगलेलें की जी गोंयकारांची घर एका वार्डाक ती लागीं लागीं तेको नासता तांकां सेटबॅक घेवंक मेळना काय मेळोंक घेयना. त्या गोंयकाराक फाल्यां हे हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन कितलो भिल्लो आहा तो गोंयकार त्या गोंयकार आपल्याच जाग्यार आपल्याच गोंयान नेवें घर बांदूंक मेळचें ना. सो गोंयकाराक भिवपाची गरज आहा ह्या ऑर्डरीचेर. ओके प्रेमानंद बाब बिफोर आय गो टू क्लियोफास बाब फॉर मोर क्लॅरिफिकेशन तुमी कितें करपाक सोदतात? कारण ऑर्डर तर आसा तुलियो बाबान तर बरे सारके 6 पॉयंट वाचून दाखयले. ते जर 6 पॉयंट आयकले जाल्यार आनी कांय उरना तांचे भायर. सगळ्यान पयलीं म्हाका मातशें आमचे काँग्रेस फ्रेंड मिस्टर हय हाणें पाहिजे म्हणलें की ह्या सरकारान हे केलां म्हणून सगळें हे पळय आसा हे सगळ्या सरकारांचे पांय लाप आसा. मागीर तातूंत काँग्रेस आयली सगळे आयले आदी पासून हे चालू आसा सगळे. त्यामुळे ताणें ह्या सरकारान केलां म्हणलें ते म्हाका फक्त तुमच्या माथ्यार माननाका म्हणटा तुम्ही? हय तांचे बी सगळ्यांचेच कर्म आहा ते. ओके कळ्ळें न्ही? मागीर ते कितें करपाचें कर्माचे? हय म्हणजे ताजे खातीर आमच्या चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की ते कांय तरी नव्या प्रकारचो कायदो हाडूंक सोदतात. म्हणजे पयले हातूंत आतां ओन लँड एक जालें, दुसरें आसा गव्हर्मेंट लँड, तिसरें कोमनिदाद लँड. पळय हे तिनूय पळय जे आसा जाचेर जी इरेग्युलर किंवा इलिगल कितें कन्स्ट्रक्शन आसा ही म्हज्या मतान रेग्युलरायज करूंक शकता. म्हणजे कशें आसा गव्हर्मेंट लँडांत गव्हर्मेंटाची जाय जाल्यार सनद दिवं येता. कितें कोमनिदादीनूय आतां कोमनिदादीच्या बाबतींत सुद्दां कितें आसा कांय कडेन कोमनिदादीच्याच लोकांनी पयशे घेतले लोकां कडल्यान आनी तांकां जागो दिला वेर दे कॅनॉट सेल एक्चुअली अशें जाल्लें आहा. आनी खुबदां ते लोक मागीर रिसीट घेवन येतात ते एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन पळय आमकां ही रिसीट दिल्या कितें अशें जर आसा जाल्यार कोमनिदादींनी आपल्या जाग्याचेर जी घरां पळय आसा ती रेग्युलरायज करून येता 4 बील लावचो तांकां. सो म्हाका दिसता एक कांय प्रकारचो सर्व समावेश असो जो एक
कायदो तुम्ही जर या तिनूय जमनी वेल्यान हय, तिनूय जमनी रेग्युलरायज वेल्यान करपाक म्हाका दिसता, मागीर उरता म्हाका कितें भायर दिसता, उरता जर- भायर कितें कितें नाही त्या भायर कितें आसा दुसरे रोड्स आमच्या हय. चीफ मिनिस्टरान हें केलां की रोड वायडनींग मागीर ते स्टेट हायवेज आसूं लोक म्हणजे पंचायत रोड्स आसूं सगळे आसूं रोड वायडनिंगाच्या हातून जे पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताजेर एक्शन घेतलो अशें तांणी क्लियर केल्लें आसा कारण कित्याक रोड्स आनी वायडन जावपाची खूब गरज आसा सो त्यामुळे हो दुसरें आसा आनी तिसरें म्हणजे जो आतां रेग्युलरायजेशन ऑफ इलिगल कन्स्ट्रक्शन जो कायदो पळय आसा तो आनीक सुटसुटीत करपाचो कारण खुबशीं कांय फ्लेम्सी हाका लागून खुबशीं एप्लिकेशनां हें जाता पेंडींग उरता पेंडींग उरतात रिजेक्ट जातात त्यामुळे ताजेरूय अमेंडमेंट हाडून ताजो स्कोप वाडोवपाचो प्रयत्न गव्हर्मेंट करतलो अशेंय बी आमच्या सीएमान सांगलां त्यामुळे शेवटी कितें आसा हो जरा टिकलीश प्रॉब्लेम आसा कारण बऱ्याचशा लोकांक म्हणजे तशें पळयल्यार म्हाका दिसता पर्संटेज ऑफ इलिगल म्हणजे कितें ना कितें इलिगल आसलेलें कोणाचें कॉम्पाउंड इलिगल आसतलें कोणाचो रूम इलिगल आसतलो कोणाचें आनीक कितें इलिगल म्हणजे सादारण 75% लोकांक हे अफेक्ट जाता हो जजमेंट कळ्ळें न्ही म्हणजे व्हेरी स्ट्रिक्टली इफ यू गो हय सामकें काय आमी उतरान उतर जर फॉलो केलें जाल्यार कोणे वयर चडयला आसतले भितर हे 2 मजल्याची बिल्डींग आसा तिसऱ्या मजल्याचो हे ना पण ताणें वयर आनी एक कितें तरी चडयला त्यामुळे सो मेनी पीपल आर अफेक्टेड एंड नो इलेक्टेड गव्हर्मेंट कॅन एफोर्ड टू हार्म दीस पीपल अल्टिमेटली ह्या लोकांचें हें पळप हित पळप हें खंयच्या इलेक्टेड सरकाराचें दायज आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या हाचेर सोल्युशन काडप म्हणजे एज फार एज पॉसिबल त्यामुळे हो इरेग्युलर आनी इलिगल हो प्रश्न थंय आयलो इरेग्युलर म्हणजे कितें की स्वताची जमीन आसा कितें मायनर आतां जशें दोतोरान सांगलें तशें मायनर कांय गोश्टी आसात वीच डज नॉट इफेक्ट अदर्स हे सगळ्यो गोश्टी पळय आसा त्यो रेग्युलरायज करूंक जाता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आमचो दृश्टिकोन असो आसा की एज फार एज पॉसिबल लोकांक रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न करपाचो लोकांक त्रास जावपाचो न्ही सगळे गोमांतकीय आसा कितें गोंयांत जे वास्तव करून आसा ते सगळे आतां गोंयकार जाल्या आनी त्यामुळे हो भायलो तो भितरलो हे भेद आमी आतां करूंक शकना बरें आनी त्यामुळे सगळ्या लोकांचें हित पळोवन कशा प्रकारे मुखार हाचेर वतले काडूंक शकता हे आमकां पळोवचें पडटलें पण ताणी क्लियर केला की जे हायवेज म्हणा किंवा हे आसा थंय तुमी रिलीफ दिवची ना ओके जातले म्हणून म्हाका क्लियोफास बाब सांगात अशें जर सरकारान केलें जशें आतां मांद्रे बाब म्हणटात ज्युडिशियल स्क्रुटिनीक ते स्टँड जातले ते जावची ना चोय आमगे भांबरे बाब सांगता नो इलेक्टेड गव्हर्मेंट कॅन हार्म द पीपल बट इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गव्हर्मेंट टू सी दॅट ऑल कन्स्ट्रक्शन्स गो ऑन इन अ प्लॅन्ड मॅनर अदरवायज if the government do not follow the laws, regulations, there will be utter chaos in society. That also has to be kept in mind. आता तुगेल प्रश्न whether it will stand the scrutiny. एक गजाल हांव कित्याक म्हणटा कारण सरकार खंयच्याच परिस्थितीक जशें मांद्रे बाबान सांगलें की इतली लोकांक अफेक्ट जावपाक देव सरकारा परवडना सो सरकार विल कम अप विथ समथींग फॉर फायनली बट इट हॅज टू विथस्टँड ज्युडिशियल स्क्रुटिनी unless the government comes out with a law. And how do they deal with various other regulations, say the Panchayat Raj Act, the Land Revenue Code, the Agricultural Tenancy Act, various acts in this new law, we will not be in a position to prejudge today how the courts will act. एक झाले दुसरी म्हणल्यार once such a law is brought, that law will be tested by various people before the High Court or even the Supreme Court maybe. Ata the High Court has given a judgment. It has to be implemented because the High Court says this is the law, follow the law. Ata temi to now law adlo, the High Court again will look at the law and maybe if there is something wrong with the law, strike down that law to that extent. If there is something okay with the law, maybe hold it is okay. Like we will find the old law of 2016 has been sort of approved for the past almost 9 years. It has the sanctity of law. But आता even that law तो म्हणटा सुडसुडीत करपा जाय. I do not know what he wants to do.
But I will say one thing. Since this judgment is there, the government must come forward and act at least in the areas of highways, no development zone, paddy field, CRZ and slopes. At least these are non-compromising these areas. are non-compromisable areas. Okay. If the government acts in these areas, say in the next 6 months, we can say that the government means that they can follow, want to follow the law. Tulia Bab, do you agree? Yeah. आमगे अजय बाबान सांगले भाशेन, see, there cannot be one law for Goans Yeah. and another law for people who are not of Goan origin. Yeah. See, हें जावपाक शकना, because when it comes to law, it will have to apply to everybody. Same for everybody. Same for everybody. Yeah. तो कितें सांगपा सोदता, persons of Goan origin, Yeah. ते सांगताय ते पोगो, Yeah. तेंका एक law हाडपाचो, आनी पर्सन्स नॉट ऑफ गोवन ओरिजिन Yeah. तांकां दुसरो लॉ हाडपाचो. हें अशें तरी म्हाका दिसना. It is, तुम्ही म्हणटा that is not possible. Not possible, not feasible. तुलियो बाब, तुमकां कितें दिसता सरकार now this is the template government is talking about. कोमुंदात जमनी, सरकारी जमनी, प्रायव्हेट जमनी आनी गव्हर्मेंट दुसरी कॅटेगरी करता हायवेच्या सायडीच्यान जाता त्यो खंय बेसुमार कंस्ट्रक्शन जाला ते असली कॅटेगरीज. डू यू एग्री कॉन्सेप्च्युअली विथ दिस? See, there are 3 points I will make Yeah. very, very clearly. या Ek, the fact is that irregular word is not defined in any act. It is not defined in the Town Planning Act. It is not Correct. defined in the Village Panchayat Act. It is not defined in the Land Revenue Code. Neither it is defined in the Code of Comunidades. So from where is the Chief Minister bringing this irregular word? He should first pass any of these amendments to these acts and bring and define what is irregular. When Pramod was questioning him. तुका खबर आसा because you know the Chief Minister internally. We don't know, no. We know only what is that ते सुटले म्हणजे तुका भितरली खबर आसतली. Pramod is responsible for it. आता सांग सगळे काढ तू मुजेर घालता. I cannot. I have no comments on what Dr. Cleophas said because he may be privy that it is त्याच्या तोंडातले Thank you, Tulia Bab. At least you are giving me benefit of doubt. But I can only say that these confidently in front of one senior advocate that Yeah. this word is not defined Yes. in any act. Yes, true, Point true. number That's one. true. No, Yes, I am yes. making no. Yeah. I am putting facts on record here. Okay. So that people have clarity. People have clarity. Second, Correct. Second, Yes. Okay. whether this judgment will be selectively used to target a few and not target the others, that looks a bit dicey for me because I don't know what the government has in mind. No, Maka right now, khabar na- Mamre Bab spelled out what they have in mind. No. What I am saying is, if the government Yeah. is a policy-oriented government or a symptomatic relief, आता हायकोर्टाचो जजमेंट आयला म्हणून तांकां एक प्रेशर आयला म्हणून ती कितें एक नवो कायदो करप ताका सिम्प्टोमॅटीक रिलीफ दिवप काय सरकारा कडेन एक योजना आसा, सरकारा कडेन एक प्लॅनिंग आसा की बाबा अशें अशें चलना, आणि हाजे मुखार हे जावपा जायना म्हणून. जावपा जायना. हे आमचे लोक, या तितून हांव मानता की आमचेच लोक, Yeah. तांकां रिलीफ दिवपाचो हेजे पयलीं गव्हर्मेंटाक केन्ना सुचलें ना. ते आसा रस्त्यार, तेणी गाडे घातल्या थंय, तेणी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलां की बाबा तांकां एक रिसेटलमेंट प्लॅन करचो. नो आमची बेरोजगारी वाडल्या, पीपल आर फोर्स टू डू दीस टायप ऑफ थिंग्स अँड दॅट इज वाय गव्हर्मेंट तुम्ही म्हणतात कितें करचे पयलीं होलिस्टीक विचार जावपाक जाय. वेर इज दॅट. आतां जस्ट बिकॉज आमचो मामरे बाब म्हणटा सरकार कॅनॉट एलाव कित्याक सर कोर्टान तुमच्या मुखार हे प्रसंग निर्माण केला म्हणून तुम्ही आता अशें भिवून एक रिलीफ दिवपाक सोदता आनी लोकांक फटोवपाक सोदता. लोकां मुखार फूल एक आराखडो माडा of the resettlement of the people because of unemployment and so many. Please help the people. तुम्ही म्हणतात नी जर्क रिएक्शन नाका म्हणून. Naka. Okay. Place a full by taking all the stakeholders into confidence. Take the comunidades, take the panchayats, take the government. I can tell you, the government is so guilty of doing this, and that is why they want to save, because they could not even save their government land. They are saying no, we will not allow in the government. अरे तुम्ही निदिल्ले government land तेणी बांधला त्यांना. Okay. You cannot save your own land. Okay. Where you are going to save the people? बरें,
अजय बाब हो जो टेम्पलेट मामरे बाबान मांडला बिकॉज दॅट इज वॉट ही इज मेकिंग नाव क्लियर की हे सरकाराच्या तकलेक आसा म्हणून यू एग्री विथ दॅट ऑर यू हॅव प्रॉब्लेम्स विथ दॅट? ना ते तशें कशें जातलें कित्याक सांग चडशे आमी पळयत जाल्यार ते रेग्युलायझेशन एक्ट कोमुनिदाद जाग्यांची घरां आसा ना जाल्यार गव्हर्मेंट लँडाची घरां ताका तो परमीट करिना आनी चडशे गव्हर्मेंट लँड आनी चडशे कोमुनिदाद तुका खबर आसा ती मायग्रंट्सांनी एनक्रोच केल्ले आसा. आतां सरकार कितें करूंक सोदता गोंयकारांक शिल्ड करून तेंची घरां रेग्युलरायज करूंक सोदता अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक एक कायदो येयल्लो भुमिपुत्र म्हणून पयली बील तो भायर पडलो. सो आमी तेच सांगता हे कन्फ्युजन जाता कित्याक तूं हाय पावर कमिटीची जी लास्ट वीक मिटींग जाली तेजे नंतर बाबुसाचें स्टेटमेंट पळय तो म्हणटा की कोर्टान फक्त डायरेक्ट केला कितें करपाचें तें सांगूंक ना. मात ताका खबर ना ऑलरेडी गोवा लँड रेग्युलेशन एक्ट आसा गोवा लँड यूज प्रोहिबिशन एक्ट आसा ऑलरेडी एक्ट आसा. मागीर पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो म्हणटा की आमकां फक्त डायरेक्शन्स दिला आनी हायवेची जी कमर्शियल स्ट्रक्चर्स आसा तीच वयतली इट नॉट कमर्शियल स्ट्रक्चर्स बाकीची सगळीं वयता घरां जी कम्युनिटीन आहात मागीर 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 रेवन्यू लँडान आसा टेनंटेड लँडान आहा जी पंचायत राजाक लागता आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता सगळे सेक्रेटरींक काल डायरेक्टर ऑफ पंचायत आपयले आनी सगळ्यो बार्देजाच्यो पंचायत एक स्पेशल ग्राम सभा सुद्दां जाली ते सायडीक अंजुना काय ते सायडीक जाली बार्देजान. सो तेंच्यानी आतां टायम मागला. जेन्ना ऑलरेडी एक्ट आसा गोवा पंचायत 1994च्यान आहा म्युनिसिपालिटी 1968च्यान आसा आनीक कित्याक टायम जाय हांकां तेच आमकां कळना. आनी गोंयकारांक शिल्ड करून मायग्रंट्सांक तेंची घरां रेग्युलायज करपाक हे तरी आमकां पटना. हितून तिसरो मुद्दो आसा की मागीर सीएमान सांगले त्या दिसा सीएमान सांगले की आमी जी इरेग्युलर आहा ती रेग्युलायज करतली कितें एक्ट नवो हाडटलो ऑर्डिनन्स हाडटलो आनी इल्लिगल आहा ते आमी कशें सोडचे ना. म्हण सीएम इज टॉकिंग अबावट इल्लिगल जी कम्युनिदादीन जी जाला नाजाल्यार ती टेनंटेड लँड जाला ती ती आमी आदर गोंयकार आसूं ना कोणी आसूं आमी डॅमोलिश करतले. आमचो डिमांड कितें आहा गोंयकारां खातीर तुमी स्पेशल प्रोविजन करा तांकां रिहेबिलेट करा तांकां हावजींग बोर्ड सेपरेट दिया आनी जी बायलांची घरां आसा मायग्रंटाची घरां आसा तांकां डॅमोलिश करा. ओके मुद्दो मांडटा तुजे मुखार सीएम कन्सिस्टंटली एक स्टेटमेंट करता की पॅडी फिल्डान आपूण कशेंच बांदूंक दिवचो ना आनी तांकां सनादूय मेळचें ना लोकांक. पयर सुद्दां हो स्टेटमेंट खंय तरी वाचला हांवें सीएमाचो. हांव तुमकां सांगता पॅडी फिल्डान मॅक्झिमम कन्वर्शन जाता आनी दुसरें सरकारूच गिरी वाठारान नेक्स्ट टू द गिरी क्रॉस पॅडी फिल्ड भरून खंय थंय the PWD is going to build houses to resettle some of the displaced by the highway. आता तो हायवे कित्याक जावो इतलो रूंद तो इतलो 6 लेन 8 लेनी कित्याक तो अडानीचो कोल व्हरपाक. ओके आमी येवया. If government itself is filling up the land and how can government take a moral position का म्हणटा तुम्ही? It is filling up. ओके मामरे बाब हो जो मुद्दा तुल्यो बाबाचो मुद्दा की तुमी करतना नी जर्क रिएक्शन दिनाकात हो इतलो सादो विशय न्ही एक होलिस्टीक विचार जावपाक जाय हाजे मुखार अशी घडची ना ह्या दृश्टीनूय पावलां उबारपाक जाय आनी ती इनकॉर्पोरेट करूनच एक पॉलिसी आनी तातूंतल्यान एक कायदो तयार जावपाक जाय. हे तुमकां मान्य ना? तेच सांगला ना हांवें की सरकार हाजेर बारीक विचार करून सांगला की ना कितें आसा ताजी स्टडी सगळी जावपा जाय. म्हणजे कितें आतां एक पयले रिलीफ म्हणून सीएमान जेन्ना उलयला सीएम इज द हेड ऑफ द गव्हर्मेंट सो नॅचरली सम रिलीफ ही हॅज टू तो उलयतात पळय तेन्ना लोकांक एक सादारण हें मेळपा जाय म्हणून कांय गोश्टी उलोवच्यो पडटा. पण हाजेर सर्वसमावेशक म्हणजे इवन कोमनीदादीच्या बाबतीत सम कोमनीदाद्स आर ओपोजिंग इवन रेग्युलरायझेशन पण देर इज अ प्रोविजन इन द हे आनी कांय वर्सां पूर्वी सरकारान हेंय दिल्लें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आनी कोमनीदादींनी कांय अशी हे पळय आसा ती रेग्युलरायज केल्ले प्लॉट बीट पयलीं म्हणजे बऱ्याच वर्सां पयलीं खबर आसा. त्यामुळे सगळ्यांनी जे स्टेक होल्डर्स आसा म्हणजे कोमनीदादीचो एक्चुअली एक मॅन्डेट अशी आसा की तांणी दे हॅव टू प्रोवायड प्लॉट्स फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ हावजीस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हे सगळे कोमनीदादीच्या कोडान आसा सगळे. त्यामुळे अँड इन केस ऑफ गव्हर्मेंट लँड एनीबडी कॅन आस्क गव्हर्मेंट लँड आयदर फॉर कल्टिवेशन फॉर ये इट इज देअर प्रोवायडेड इन द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड हे ना दोतोर. सो जमीन सरकारी मागू येता. No, you are absolutely wrong. Government land cannot be provided on a application. There are set procedures. Yeah, procedure is there. Procedure is there. That is why there.
There is a procedure. You see. तुम्ही म्हणता some of these constructions, प्रोसिजर some of फॉलो these- करून वाट काढूयात म्हणता तुम्ही. होय, वाट काढूया हा, ओके, आता. ओके. त्यामुळे या सगळ्या साधक बाधक हे विचार करून ऍक्च्युअली लिगल हे बी सगळे पळोवन अशा प्रकारचो एक कायदो हाडचो पडटलो की तातूंत हे खुबशे जे स्वताचे जागेन आसा कम्युनिटीचे सरकारी तांकां relief मेळटली. हाजी कितें तरी हे जावपा जाय. ओके, ओके. नॉट ओन्ली दॅट द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ टेनन्सी एक्ट मुणकार एक्ट पळय हे सगळे जावपा जाय इम्प्लिमेंटेशन. मुणकार शूड हॅव ए क्लोज ऍक्च्युअली लॉजिकल कंक्लुजन. कित्याक त्या वेळार सांगलेले अमके 42,000 मुणकार आसा ते मुणकारशीप काबार जातली न्ही. सो त्या खातीर ऍक्च्युअली आमचे भाई जेन्ना पळय चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तांणी सनसेट क्लोजूय केल्लो. खुबशे जाणांनी टेनंटेड लँड तांणी एप्लाय सुद्दां करूंक ना. त्यामुळे हे प्रश्न येता कारण आज हो जिवाभावाचो प्रश्न असो जाला की जागो घर बांदपा खातीर जागो मेळप हे खूब डिफिकल्ट जाल्ले आसा आतां. करेक्ट. त्यामुळे लोक कितें आसा शेत आहा म्हजें शेत आपूण टेनंट आहा थंय सुद्दां घर बांदतात लोक मागीर. सो देर शूड बी ए टोटल ओवरऑल आनी ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार करून आज जर तूं मार्केट रेटीन जागो Agreed. जर विकत तो कोणा परवडपाचो ना गोंयकाराक. Absolutely true. त्यामुळे आमी हाजेर उपाय म्हणटा तो काडूंक ओके, जाय आनी ओके. सरकार इलेक्टेड गव्हर्नमेंट ह्या भारतीय जनता पार्टीचे ओके. सरकार आज म्हाका आनी आमकां पळोवचें पडटलें की लोकांक कशी रिलीफ दिवपाक या. म्हाका क्लियोपास बाब- इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ विथ देर वेदर दे आर गोंयकार्स ऑर भायले. ओके. हे म्हाका विचार क्लियोपास बाब करीत फायनल आसतना एकच गजाल सांगा. आमकां ह्यो गोश्टी करून हो जो ताचेर होलिस्टीक relief दिवची विचार आसा पडटलो. क्लियोपास बाब हो जो होलिस्टीक विचार करून हे करप आता शक्य आसा टायम आसा काय आमकां एक नीजर कितें तरी करचें पडटलें आनी मागीर कितें तरी होलिस्टीक करचें पडटलें. सो दोन गोष्टी सांगपाक सोदता. एक ते इरेग्युलर आमगे तुल्यो बाबान म्हणलें हय. दॅट इरेग्युलर आय थिंक इज लायक भिवपाची गरज ना ड्युरींग कोवीड टायम्स. दॅट वॉज अ निजक रिएक्शन. आय थिंक दॅट इरेग्युलर एंड रेग्युलर इलिगल कम्स एज अ निजक रिएक्शन. आतां मुगे भाशेन हे सगळी तकल्यान धरूनच तो 2016 एक्ट हाडिल्लो आनी दॅट वॉज द गव्हर्मेंट वीच वॉज इन place at that time which had taken all these laws into account and brought the 2016 act. So tedna if you look at that act it listed all the laws existing laws and त्या धरूनच 2016 act हाडिल्लो. आनी एक जाता कितें एक लॉ तो हाडलो जायत तो दुसरी लॉ लायक से टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट, लँड रेव्हेन्यू कोड, पंचायत राज एक्ट, म्युनिसिपालिटीज एक्ट, regulations. Now all these laws were taken into account and 2016 act was brought. Now आता हेजे मुखार आनी कितें हाडपा शकता और आनी कितें हाडपा सोदता गव्हर्मेंट हे म्हाका तरी खबर ना. इफ स्ट्रक्चर्स कुड नॉट बी रेग्युलरायज्ड अंडर द 2016 एक्ट. Yeah, you cannot bring anything else that I don't know. facilitate this. Comunidad land and government land was not Correct, included in correct. That is right. That is So we right. have to include that. Pramod Bab, We have Yeah. to bring. with due regard, with Dr. has mentioned a few points. Yeah. I will just make one thing. Yes. That in this regularization of illegal पळय केला ताचो पयलो एक अहवाल कितले तेजे जाला सारखे ताचो report पयलीं पळोवया म्हणटा तुमी. Yes. Yes. Okay. You're right. That is why this government has no direction and no roadmap. ओके. If- No, if तुम्ही that- म्हणटा I- I- 2016च्या ऍक्टाचो किती फायदो जाला किती लुकसाण तेजो जाला. अहवाल- ताजो कित्या अहवाल आमचे कित्या मुखार लागून मांडचो. लागून तो इम्प्लिमेंट करपाक शकलो ना ते. ताचो ताचो उल्लेख करचे भाशीक आम्ही नवे नवे मुद्दे मांडटात लोकांकडे. तुम्ही म्हणटा पयलींची पयली आसतना. या. हांव कितें म्हणटा नवे नवे मुद्दे मांडचे भाशीक तेजो अहवाल पळोवन पळया कित्याक तें फेल जालां काय हे इनोसेंट लोक जे आतां या. सापडल्या हितून तांकां आनी एक एक्ट करून ताका खुट्याक थंय बरें. बांदपाक आनी ते आनीक शिरकप बरें. आनी तांकां रिलीफ मेळप ना. अशें जावपाक जायना. आनी लास्ट या. आय विल वन मोर whether any executive action or maybe legislative action can circumvent one honorable high court's judgment or another legal remedy is required to put this in a Okay. proper perspective. Yeah. I Okay. don't know. Doctor will tell you. But Yeah. the Because bottom, now but the press, see the any amount of press meetings or executive decisions are not going to bring you relief. Okay. Because Tulio- the petitioner is going to go back to See, the court. Tulio- Okay. Tulio अशें Tulio- दिलेले Yes. ताचेर Tulio- कितें- ताजेर सरकार अशी करपाक पळयता सर्कमवेंट करपाक ना, म्हणून. काय जावंक ना ताजेर. Okay. Yeah. Tulio, the bottom line is Yeah. complete failure of governance and the people whom you say are innocent are not afraid of the law.
No, no, no. You call them there's ICE. not- According no, to no, me, no. they That are the not afraid of government the is law. a failure They are is not what- afraid of the law that- because the system has failed. That the Yeah. government The is governance has failed. that the government is failed was my opening remark. Okay, okay. Ajay, very quickly, 15 seconds. What do you see? की तुका होलिस्टिक विचार जाय, निजक रिएक्शन जाय, कारण त्या ताणी एक गजाल सांगली, गोंयकारा एक कायदो आणि एक नॉन गोंयकारा दुसरो कायदो जावपाक शकना म्हणून. ही गव्हर्मेंटान एक संधी कशी घेवपाक जाय, सगळे जे एनक्रोचमेंट जाला ते क्लीन करपाक जाय. गोंयकारांक आमी परत सांगता, गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक जाय आणि जो गोंयकार आज भिला नवे घर पण ताका बांदूंक मेळची ना, तेगेर सरकारान कायदो ना म्हण तो भिलोलो आसा हे लक्षात दिवपाक जाय. ओके, हांव इतल्याचेर थांबता. मांद्रे बाब परत सांगतात की होलिस्टीक विचार जातलो आणि तांणी एक टेम्पलेट दवरला. लोकांच्या मनात कन्फ्युजन आसा. आज आमी इतलीच गजाल तुमच्या मुखार क्लियर केल्या की इफ यू हॅव अ कन्स्ट्रक्शन अँड इफ यू आर वरीड वेर यू स्टँड, आय थिंक आज तुमकां क्लियर जालां आसतलें. तुलियो बाबान तर पंचायतीची सर्क्युलर वाचून दाखयलें. मांद्रे बाबान तर सरळ सांगलें की तुमगे कंपाऊंड घडये इल्लिगल आसत, नाजाल्यार एक फ्लोराचेर तुमी आनी एक फ्लोर वाडयल्लो आसत परमिशन घेनासतना. खंयची कायद्याच्या ह्या कायद्याच्या एम्बिटा भितर आसात त्यो आनी सरकार कितें करपाक सोदतात ते. हावेवर सरकार कितें करपाक सोदता हाजेरूय आमकां चर्चा करची पडटली. एक्चुअल तो जेन्ना मसुदो येतलो तेन्नाय उलोवचें पडटलें. वेदर इट वील स्टँड ज्युडिशियल स्क्रुटिनी जाल्यारूय पळोवचें पडटलें. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तुमच्या मुखार हाडत रावतले. रायट नाव एटलिस्ट यू नीड टू नो वेर यू स्टँड आनी ती क्लॅरिटी तुमकां येवची म्हणून आयची ही भासाभास आशिल्ली आनी ती आयल्या अशें हांव मानतां आनी थांबतां. मांद्रे बाब, क्लियोफास बाब, तुलियो बाब, अजय बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्र वाद प्रुडंट. नमस्कार.